जो माटोळेचो बाजार आसा तो सद्याक लागला अशें आयकपा येता की ह्या वर्सा खूब पावस पडला तेजे लागून जे कितें फळां मेळटा कितें कात्रे जावं कितें ताका खूब लुकसाण जालां आनी तेजे लागून माटोळी खंय तरी गेल्या वर्सा परस ह्या वर्सा जी माटोळी आसा ती म्हारग आसा मातशी कमी आहा फक्त ती गाबऱ्यो म्हणटा पळय त्यो 100 रुपयांनी एक आसा हरशी सगळी 50-50 रुपयांनी जाला। पावसाचो प्रभाव आमकां 100 200 200 100 300 कितें मेळटा तोंडां येता ते पयशे 50 रुपया 50 रुपया सगळें लोक म्हणटा म्हारग विकता म्हारग विकता थोडो लोक 100 घालता आमी फुड्यान येयले म्हणटा आमकां गिरायक इसोत्ता कशें दिलां आमी म्हणल्यार सगळे 50 घालता आनी आमी घालता 50 पूण ह्या फावटी पावस पडला हय मातशें पिड्यार म्हणल्यार आसा रे येपार आनी थोडो लोक घालता 100 तर आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा की कशा तरेन जे लोकूय म्हणटा की खंय तरी जे माटोळेचें सामान आहा तें म्हारग जालां म्हारगूच आसा आमकांच म्हारग मेळ्ळो पण आमकां म्हारग दिवचें पडलें न्हू कित्याक पावसा लागून बीन कित्याक पावसाळ्यान वेपारूच ना म्हणटात मातशें म्हारग दिसता कारण रावंड ऑफ केला रेट तेणी 50 100 150 अशेंच पण ओके वर्सांतल्यान एकदां न्ही चवथीचे तांकां आमी इतले पयसल्यान ती त्रास करून हाडटात न्ही सामान सगळ्यान म्हारग वाटोळी म्हणटा ते पणजेन हय तुमी खंयचे तर हांव पणजेचोच पणजेचे कस्टमर आहा न्ही ते म्हापश्या वता नाल्यार बाणस्तारी वता कितें हांगा म्हारग म्हणून हय तर आमी पयलो सद्या पणजे जो माटोळेचो बाजार भरला तो आमी पयलो लोकां कडेन उलयले जी विकता तांचे कडेन उलयले लोक म्हणटा की हे फावटी माटोळी मातशी म्हारग जाल्या